हे जे इव्हेंट्साच्या थ्रू तुम्ही म्हणटा जनरेशन जाता टुरिजमाकूय सपोर्ट जाता इतले जर इनकम जनरेट जाता जाल्यार आमच्या गोंयांत खुबशे यूथ आसा जांकां जॉब्स ना सो तुमी इव्हेंट कंपनीज गोंयकारांक कित्याक हे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज दिनात? ना अशें कांय ना, जॉब म्हणजे खूब असतात. आमचे कंपनीत खुबशे लोक येतात. ग्राफीक डिझायनींग लागता आमकां. पयलीं आमी केन्ना आमी कॉर्पोरेट इव्हेंट समज करता पळय हांव डेस्टिनेशन वेडिंग करता, आमकां पयलीं प्रेझेंटेशन करप पडटा, 3D मॉडेलिंग करप पडटा. ते खातीर वेगळे वेगळे आमचे प्रकारचे लोक कामाक आसतात, जशे की 3D डिझायनर जावं, मागीर आमचो एक मॅनेजमेंटाक कोण तरी एकटो मनीस आसता, केन्ना प्रोडक्शन चालू आसा तो सगळे पळयता. सो ऑपॉर्च्युनिटीज खूब आसात आनी खुबशे इंटर्न सुद्दां आमचे कडेन काम करतात. तशें कांय ना की ऑपॉर्च्युनिटी भरपूर आसा. फक्त इतलें आसा की लोक हांगचे कितें करता की गोंयकार पयलीं वचून भायर वचपाक सोदता. तेच मातशें प्रॉब्लम जाता की पयलीं म्हणटा ते म्हणटा की जशें आमचे एज्युकेशन जालें दे गो फर्स्ट टू बेंगलोर ऑर पुणे, सो दे स्टार्ट सर्चिंग देर. But yeah, still there are some people who are working with us. There is an opportunity for the youth. Is it easy to? खूब हें आसा चान्सीस इव्हेंट लायनीन सगळे येता, पूण मातशें आमचे गोंयकार कमी येवपाक सोदता. म्हणजे तितकें काम करपाक नाका. इव्हेंट लायन म्हणजे इतकी इझी ना की विथीन 24 hours तुका ते प्रोडक्शनूय करपाक जाय आनी ते परत काडून ते क्लियरूय करून दिवपाक जाय. म्हणजे ते 24 hours काम करपाक नाका. हो मेन हें आसा. तेका लागून हे आमकां दुसरे जे लेबर्स हे ते घेवचे पडटा पळय ते तेका लागून की गोंयकार फुडें येवंक सोदिना. तुमचें म्हणणें की गोंयकार चड सुशेगाद जाला ताका चड सुशेगाद न्ही, एक मेंटॅलिटी अजून जावंक ना तशी काम करपाची. इव्हेंट्सान काम करपाची मोस्टली तांकां 8 hours शिफ्ट प्रमाणे ते तशें चिंतता की 8 वरां जाली की मागीर हांव घरा वयतलो अशें दॅट्स द थिंग. पण आमच्या फिल्डान अशें जावंक शकना. इट इज इम्पॉसिबल की आयज आमी प्रोडक्शन केलें इमिजिएटली आमकां सेटअप तेजें म्हटलें सिलेक्शन केलें इमिजिएटली सेटअप करपाक पडटा. भरपूर काम आसता आनी सडनली तो क्लायंट मदीं जाता म्हणटा की आपले चेंज करपाक जाय. तेन्ना आमची अशें आसता की आमी खंयच्यान तरी प्रिंटर वालो सुद्दां बंद आसता ताका आमी उठयता. सो तसलें प्रकरण जाता. क्लायंट केन्नाय येता बिकॉज वी आर द तांकां दिसता की वी आर द मॅजिकल पावर्स इन इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणजे मॅजिक पावर म्हणून ते सगळें तुजे कडेन आसा म्हणून तुज्या हातीन सगळे गोंयकार जॉयन जाता. आमी इंटरव्यू करता पळय तेन्ना खूब गोंयकार येता इव्हेंट कंपनी म्हणून खूब, बट दे हॅव अ डिफरंट नोशन अबाउट द इव्हेंट कंपनी. दे फील इव्हेंट मिन्स ग्लॅमर, जे फक्त बरें म्युजीक वाजोवप आनी बरें एन्जॉय करप. सो दे थिंक दॅट इट्स अ एन्जॉयबल पोस्ट ऑर पोस्टिंग. बट वेन दे एक्चुली गेट टू द फील्ड ताका गमन येता की त्रास खूब पडटा म्हणून, कित्याक केन्नाय जेवण टायमार मेळना, हिंगा धांवचें पडटा, वतान रावचें पडटा, ऑर कितें करचें पडटा सगळें कॉर्डिनेशन करचें पडटा, तातूंत फायरींग घेवची पडटा. सो तेन्ना कितें जाता की तांकां दिसता की आमी चिंतलेलें दुसरेच भाशेन, बट आमकां वेगळेंच हिंगा सगळें प्रेशर स्ट्रेस सुबेज आहा, न्हीद ना, हें ना तें ना. सो ते मागीर हळू कुशीक रावंक सोदता. तो गॅप फील कोण करता? आमचे मायग्रंट लेबर who are ready to give 24 hours stand by without any complaints, without any requirements. कांयच ना. आतां इवन कॉलेजीची भुरगीं आसा पळय त्या कॉर्डिनेशनाक ती भुरगीं येवपाक तयार आहा की ती फक्त ते तितको इव्हेंटा पुरतेंच काम करपाची न्ही. जस्ट कॉर्डिनेशनाक उबो राव हें दी तें करपाक तयार आहा गोंयकार. ते आमच्यान कितें तसो हें मेळटा न्ही, पे मेळटा तसो. कॉलेजी भुरगीं ऑलमोस्ट तेंच करता. आफ्टर कॉलेज इव्हेंट्साक येता. गोंयकार बेसिकली मुकादम जावन काम करपाक रेडी आसता, पण ते ऑन द ग्राउंड रुटार सेटअप करपाक म्हटलें सेटअप करपाक इतले कमिटमेंट एंड फ्रॉम स्टार्ट टील दी एंड रावप म्हणजे बरें. ओके, दीस इव्हेंट आय वील टेक पेशन्स एंड स्टार्ट टील दी एंड करून दाखयतलो हांव, आय विल प्रूव माय सेल्फ. अशें ना तांचे हातून. मातशें देर आर फ्यू हू डू इट, ऑफकोर्स नॉट. आसा ना अशें न्ही, बट द नंबर्स आर लेस.